पेडणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव, साश्ट, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशां मेरेन गोंय, गोंयकार, गोंयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. मोयम आतुल्लेचे थोडे लोक जे बीजेपीचे सपोर्टरूय जावन आसा ते आयज येवन गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे चेअरमॅनाक येवन मेळ्ळे. ते म्हणटात की जी झाटेची कॅशू फॅक्टरी आसा ती तांकां खूब त्रास करता. हेजेर चेअरमॅनान तांकां सांगलां की तो आपूण कितें फुडें एक्शन घेतलो म्हणून. आमकां कारखान्याचो बरत आनी सद्दां आमी हे जाता घुसपाडलेल्या भशेन सदांच म्हाका थंडीत आसता चालू. आतां सुद्दां परत जाली थंडी. आनी काजू आसा न्हू ही झाडयाची कारखान्याची काजू ही अशी सगळ्या घरान आमच्या पडटा आनी जमनीर पडली काय ती रोखडीच हें जाता आनी मागीर दिसभर आमच्या पांयांक लागता. जेवणान पडटा सगळ्याक पडटा आनी धुंवर सगळो पळय घुसपटोंक जाता. सांगल्यार ते म्हणटा पात्रांवांक सांग हेका सांग पात्रांव म्हणटा जाय तें करा. आतां कितें करपाचें आतां आमी हितून येयला चेअरमॅना कडेन येयला पोल्युशन. तेणी सांगलां आतां आमकां एक्शन घेता. आतां आमी तेंचेर विश्वास दवरून कंपनी कोणाची झाटी काजूची काजू फॅक्टरी ऐसा हे जाता धुवराक लागून आनी असो की म्हाज्या चेड्याक सदांच ट्रिटमेंट करचें पडटा. आतां थंडेक लागून हांवें ट्रिटमेंट करून करून तेजे केंस पिकले. आतां हांवें कितें करपाचें? हेका जबाबदार कोण? आमचो आमदार म्हणटा कितें ना धुंवर येता तो 2 दीस येता 2 दीस येता म्हणटा पणजे रावन सांगता. तेणी हातुल्ले येवन सांगपाचें न्हू नाल्यार आमकां सुद्दां येवन मेळपाचें न्हू. नाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा कितें कळ्ळें न्हू प्रेसा वयल्यान तुमकां जाल्यार आमकां पळोवन सुद्दां घेयना तो. Atullechan, some of the residents, people have come to me and they have submitted one complaint against one of the cashew factory. Complaint will be recorded and further action will be taken. Okay? लोकांचो सगळो एकवट करपा खातीर क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव एकठांय रावपा खातीर ह्या देवळा भागात आमी एक सत्यनारायण पुजा आनी हे मास हांगासर 19 डिसेंबराक स्थापन करचें आनी ताजें दिवस मनोवपाचो हें ठरयलें. आनी त्या प्रमाणे आमी 19 डिसेंबराक हांगा सकाळीं फ्लॅग होस्टींग करतात. ताचो उद्देश आमचो जो आसा आमच्या गोंय स्वातंत्र्या खातीर जेणें कोणें बलिदान केलां तांचो उगडास करपाचो. आनी दुसरें हांगासर कॅपेल जे आसा हें पुरातन आसा. हांगा डेवलप जावच्या पयलीं हांगा आसलें. तशीच आमची हांगा सातेरी देवी आसा ती सुद्दां पुरातन आसा. तांच्या दोगांचो उगडास करपा खातीर हिंदू धर्माचे आनी क्रिस्तांव भावाचे एकवटीन रावपा खातीर आमी हो दिवस मनोवचो ठरयलो. आनी त्या प्रमाणे आमी गेले जवळ जवळ 16 वर्सां म्हणल्यार हरकत ना सातत्यान हो दीस आमी मनयतात. भलायकी खात्यान जानेरान ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कॅम्प घडोवन हाडटा. क्रिकेटर युवराज सिंग फावंडेशनच्या जोडपालवान घडोवन हाडलेल्या ह्या कार्यक्रमांत गोंयच्या 1 लाख बायलांक हाचो लाभ घेवपाक मेळटलो. So Yuvraj Singh Foundation was started by famous cricketer Yuvraj Singh, who himself is a cancer survivor. And the reason why we are in Goa is because we are working on the prospects of a tripartite agreement with the government of Goa to come and do screening of 100,000 women for breast cancer in the state of Goa. And we are very positive as Yuvraj Singh Foundation about this project. So we've never done a state level project before for the entire state. So we're really looking forward to this project. Yuvraj himself is very excited. Sorry? This will be first state project. This is going to be a first state level project where we're doing 100,000 women in one go, in one state. Till now we've screened over 350,000 women, but in different parts of the country. त्यांच्या माध्यमातून आम्ही नवी इनिशिएटिव्ह स्टेट गव्हर्नमेंट हे करतात. आय ब्रेस्ट म्हणून त्यांची एक स्टार्टअप कंपनी हा ते 10 देशांत त्यांचे
प्रोडक्ट तेंचो वापरलो वयता आनी ते महिला खातीर मॅमोग्राफीचे पयले प्री स्क्रिनींग फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर आनी हे सगळे करपाक गोंया राज्यान आमचे आमी ह्याच म्हयन्यान आमी स्टेट हेल्थ सोसायटी कडेन आमी वी वील हॅव अ टायअप आनी हे टायअप आमी फुडें व्हरतले 1 लाख महिलांक सद्या सुरवातीक आमी ते स्क्रिनींग करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. रायतूरचे सेमिनारीन आयज सेमिनरी डे मनयलो. सेमिनरिस्टांनी ह्या वेळार बरो मुजगाचो आनी संस्कृतीक कार्यावळ घडोवन हाडलेली. challenge that this play throws before us is that if we want to celebrate Christmas in a meaningful manner, let us learn to see God in every human being. Let us reach out to everyone and help them to live as human persons. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. डायसेजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन आनी आर्ट एंड कल्चर आयज मडगांव रवींद्र भवनान क्रिसमस फेस्टा ऑर्गनायज करतात. हाचो थीम जावन आसा क्रिसमस इज सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड चॅरिटी. It's the most wonderful and exciting time of the year. It's Christmas time. Everybody is getting ready for the Christmas, and this auditorium itself is filled with this Christmas feeling. देवाचे भाशेन जे जल्मले जावं जेजूस क्रायस्ट जावं कृष्ण जावं खंयचो तो अवतार जावं जेन्ना जेन्ना ते धर्तरेचेर जेन्ना अवतार घेतलो तेन्ना ते फकत एक मोग प्रेम म्हणचे लाव सगळ्या धर्तरेचेर फकावपा खातीरूच ते जल्मलेले. ह्या दिसांनी आमी सगळीं नातालाची तयारी करूंक सगळीं गुल जाल्लीं आसा. वेगवेगळ्या भासांनी आमच्या काळजांत आसलो भावार्थाचो संतोश आमी दाखयता. खरेंच जिवो गोठो घेवन वचप जावन आसा ह्याच तयारेचो भाग. ही आमची नातालांची संभ्रमणी आमी आवडेता. आमच्या जिवितांत एक नवो समाज नवें युग घडोवन हाडूं जंय आमकां सगल्यांक एक जिवो बरवासो भावार्थाचो मोग आनी संतोशाची खुरपा सगल्यांचेर ओतोवं. आख्खे नवे फिरगोज आनी अदीक करून तरणाट्यांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आदी फुडेंच एक कुशाल बरीत नातालां आनी पवित्र देवाचे कृपेन भरलेलें नवें वरोस आवडेता. जो आपल्या गोला अगेन्स्ट कन्सिस्टंटली काम करता ताका सक्सेस हे डेफिनेटली मेळटा.
ही काणी आसा रोहन कोंकणेची. बेळगांव एका ल्हानशा घरान आनी साद्या घरान रावपी भुरगो. ताज्या नांवार 1 न्हय 2 न्हय तर 3 गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सान ताचें नांव नोंद जाल्लें आसा. My name is Rohan Ajit Kokne and I am a limbo skater. I have created 3 Guinness World Records in the field of limbo skating. Since 2008 I have been skating and I have been into this field from since 13 to 14 years. I have been to several different countries representing India. I have been to Germany, I have been to Brazil, I have been to Italy, I have been to Istanbul, I have been to Hong Kong as well. I have created 3 Guinness World Records in the field of limbo skating. Limbo skating basically stretching and passing under bars, set of bars or parked cars. So I've been skating since last several years and I hope that seeing my achievements or seeing someone else's achievements, you and your fellow members also take keen interest into sports and develop some activities apart from your other hobbies too. अनुराग प्रभुदेसाय हेका प्रिमियर बॅडमिंटन लीग ह्या सर्तींत वांटेकार जावपाक चान्स मेळ्ळो आसा. वय वर्स 7 वर्सांचेर ताणें बॅडमिंटनान स्पोर्ट्सान ह्या भाग घेतलेलो आनी तेज्या उपरांत ते स्पोर्ट्सान नामना मेळयत गेले. This is the first time I will be participating in the Premier Badminton League and I am playing PBL Season 4 and I am participating in Mumbai Rockets team. I will get an opportunity to play with the top players in the world and I am looking forward to this opportunity as I will learn to get a lot of things from the top players on and off court and I will get the opportunity to play with them and I will try to learn as much as I can. Besides sports, whenever I get time, I try to study. I am doing my BA in first year now currently. My parents have played a major role in my badminton career and also my sister, she helps me with my studies. And India #1, I was there for last 1 year. I maintained my India #1 ranking since last November 2017 to 2018. And now I was about to crack 100 ranking in the world. And at present I'm 105 in the world. So I'm looking forward to break 100 ranking and try to come in top 50. That is my major goal in 2019. Next year I'm trying to play more of international tournaments to improve my international rankings. I'm very thankful to the support given to me by Gino Pharmaceuticals, Sports Authority of Goa, GBA, sir, and also our secretary Sandeep Hebde sir and President Naral Thakur sir. They are ready to help me whenever help is required. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. तो मेरेन नमस्कार. कीप वॉचिंग प्रुडंट.